आज आम्ही विल्लोशा आसा पेनाजी फ्रांक. विल्लोशा इज अ पार्ट ऑफ पेनाजी फ्रांक कॉन्स्टिट्युएन्सी. राजकारण चेंज जावंक लागला, गोंयचें राजकारण बदलूंक लागला आणि ह्या गोंयच्या राजकारणा भुरग्यां हातून जी तळमळ आणि सर्वसामान्य लोकांक आसा ती आज घराघरात दिश्टी पडटा. जेन्ना आमी हाऊस टू हाऊस विजिटाक वता एक दिसता की लोकांक एक खंय नाल्यार खंय ह्या सरकाराचो राग आसा, खंय नाल्यार खंय दिसता की हे सरकार आपल्या सर्वसामान्य लोकांचे कांयच पळयना, फक्त मंत्री आपापले पळोवंक लागले. कोण म्हणटा लेट द शो गो ऑन, कोण म्हणटा आनी कितें, आणि दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट गव्हर्नन्स नॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ताज्या खातीर खुबशे आमचे तरणाटे भुरगे, महिला वर्ग, जाणटे जे एक्सपेक्टेशन आशिल्ले ते खंयच ना अँड गव्हर्नन्स इज लोअस्ट आर स्टार्टेड थिंकिंग फ्रेश. ताज्या खातीर झेडपी इलेक्शन बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टुडे इन डिफायनिंग द नेक्स्ट 2 years एज फार एज गव्हर्नमेंट इज कन्सर्न, गव्हर्नन्स इज कन्सर्न. एक हातून दुबाव कसोच ना, दुबाव खंयच ना की हो सरकार आनी फुडें येवचो ना म्हणून. आणि ताज्या खातीर सगळ्यांनी मनशांनी आज बरोबर रावन बऱ्या वायटाक काम करपाची गरज आसा. परवरी इज वन मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमी तयार केल्या लोकांक सदांच एक कडेन हाडून. राजकारणात म्हणटा खंय डिवायड कर आनी राजकारण कर, पण आमी वेगळें केलां. आमी सगळ्यांक एकठांय केल्या, सगळ्यांक एकठांय केलें आनी सदांच जाता तितलो प्रयत्न केला लोकांची उदरगत करपाक. आज जे व्हड संख्येन सगळे गुपेश बरोबर आयल्या, कविता बरोबर आयल्या, हे गुपेशाचे कविताचे सगळ्यांचे प्रेम दाखोवंक आयिल्ले आसा. प्रयत्न केला लोकांची उदरगत करपाक. आज जे व्हड संख्येन सगळे गुपेश बरोबर आयल्या, कविता बरोबर आयल्या, हे गुपेशाचे कविताचे सगळ्यांचे प्रेम दाखोवंक आयिल्ले आसा. आणि ताज्या खातीर जे निवडणूक येता इज आय फील इज जस्ट अ फॉर्मॅलिटी. कित्याक 5 वर्सां आमी बऱ्या वायटाक सगळे जाण बरोबर असतात, काम करतात, बऱ्या वायटाक असतात. पूण राजकारण जेन्ना लागीं पावले, जे नीच राजकारण, जशें आग्नेल बाबान म्हणलें कमट चिखलाचेच म्हणून, तशें नीच राजकारणान जे स्थितीर पावता तेन्ना आमचे लोक खूब स्वाभिमानी आसात आणि तेच स्वाभिमान ते वोटिंगान दाखयतात. हे येता ते इलेक्शन कविता खातीर, गुपेशा खातीर, पंचायती खातीर, आमच्या खातीर, सगळ्यां खातीर इम्पॉर्टंट आसा. कारण आमकां एक बरी टीम जाय. गुपेशान लास्ट 3 टर्म इतिश्ट काम केलां. आमच्या बरोबर रावन आमचे सहकार्य ताका आमी सदांच दीत आसा. ताणें आमकां सहकार्य दिल्लें आसा, पंचायतीन बरोबर राविल्ले आसा आणि एक बरी टीम तयार जाल्ली आसा. आमी वी आर कम्फर्टेबली विनिंग. मार्जीन उलयले विल सावंड एरोगन्स. ताज्या खातीर मार्जीन आमी डिफायन करना, लोक डिफायन करतले. सो वी आर प्रिटी शुअर वी आर विनिंग विथ अ मॅसिव्ह मार्जीन. इतलें हांव सांगूंक शकता. वोट गिनती दिना ते लोक तुमकां तेसा इतली मतदान आमी सांगूंक शकना, मत दितात ते, पूण कम्फर्टेबली जिखतले आणि बऱ्या मार्जिनान जिखतले. जे डिलिमिटेशनाचे मागीर जाल्लें ते हे सीट एक्च्युअली बाय मेरीट विमेन ओबीसी जावंक शकत नाशिल्लें, पूण ताणें विमेन ओबीसी केलें कारण गुपेश वॉज परफॉर्मिंग आणि ताका परत चान्स मेळटलो म्हणून. ताज्या खातीर आमी मागीर सगळ्यांनी बसून जाणट्यांनी, कार्यकर्त्यांनी, इलेक्टेड मेंबर्सांनी एकूच निर्णय घेतलो की समज ते गुपेशाचे अन्याय करूंक सोदता जाल्यार आमी गुपेशाच्या बायलेक आमी प्रपोज करूंक जाय म्हणून. पयलीं दे वर लिटल हेजिटंट बट वी मॅनेज टू कन्विन्स देम अँड वी हॅव गॉट देम टुगेदर टू वर्क. कित्याक गुपेशान खुबशे प्रॉमिसीस दिल्ले आसा लोकांक, ते कंप्लीट करपा जाय. आमी प्रॉमिसीस जे दिल्ले आसा ते करपा जाय. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज टीम शूड बी गुड. एक टीम समज मेंबर सारको नासलो जाल्यार टीम बिकम्स डिसरप्टिव्ह.